सकाळी एक ॲक्सिडेंट जाल्लो हिंगा हांव नासलोलो हांव पंचायतीन आसलोलो पण फोन केलो मागीर इमिजिएटली धांवन येयलो चोवपाक येयलो आमगे ती नागवाड्याची बेट्टा पिंटो म्हूण ती बस ती मडगो सोंबाड येयल्ली तेगे हायल्या पर कितें फंक्शन आहा म्हूण चिकन बिकन घेवन येयलोली एक बॅग आहा आनी ती जल्मिनाक देंवली तीग जाण देंवली ती काय चलोन एकली ती हाडून गेली फाटल्यान कितें दिसत म्हाका ती कित टायरा पंदर पडली टायरा पंदर कितको पडली काय खबर ना म्हळ्यार तकली मातशें स्मॅश जाली ती येयली आनी ऑन द स्पॉट मेली ती मागी पुलिसी आतां तेमी अरेस्ट केला ड्रायव्हर अरेस्ट केला ड्रायव्हरा अरेस्ट केला आनी इन्वेस्टिगेशन गोईंग ऑन कोलवा पुलिसेन पंचनामा केला ते वर्स किती खबर हय 72 to 74 हेज भितर आहा ती आयज सकाळी सुमार 11 वरांचेर हांगासर नागवाडा बेतालबाती ह्या मेन रस्त्यार एक एक्सिडेंट जालो बेट्टा पिंटो 70 आनी 2 वर्सांची बायल नागवाड्या गांवची ते बासीर सावन मडगांव टावन बेतालबाती पावली आनी जेन्ना ती घरा वेताली तेन्ना कितें जालें तें खबर ना पूण ती एज बासीच्या पंदार पडली आनी सोंपली आतां तिची कूड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्या आनी कोलवा पुलिसांनी ह्या इन्सिडंटा वयर पंचनामा रिकॉर्ड केला. प्रुडंट मिडिया खातीर बेतालबाती सावन साविडेस.